ऑलरेडी गव्हर्नमेंटात सर्क्युलर काढला की आपापल्या डिपार्टमेंटाचो वेस्ट आणि स्क्रॅप दोन्ही म्हणजे पहिले आम्ही वेस्ट मॅनेजमेंटाक परमिशन दिली. आम्ही ऑलरेडी फायनान्स डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलरही केला की नॉट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस कॅन डिस्पोज द वेस्ट, डिस्पोज द स्क्रॅप. हेड ऑफ द म्हणजे एखाद्या तालुक्यात लेवलातलो मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर किंवा एखाद्या शाळेतलो आमचो हेडमास्टर हाज्या हितून जर बेंच पडून आसा म्हणजे जाला कितें, फाटल्या 5 वर्सांक हांव गोंयभर भोंवता आसतना पळयलें खंय हांव बारीक सारीक ऑफिसान गेलो काय ना थंयसर खंय तरी खुर्च्यो पडलेले आसा, पत्र्याच्यो खुर्च्यो, कोणाचो तरी कॉम्प्युटराचो बॉक्स पडलेलो आसा आनी तो डायरेक्ट ते म्हणटा दिवन तरी उडय मरे फुकट करता ना म्हणटा तो म्हाजेर येतले. ते फाल्यां सकाळी खंय गेले काय तेजी इन्क्वायरी जातली आनी लास्टाक ते म्हाजेर येतले. ह्या पयली फावटी आमी ऑर्डर काडल्या आनी हांव सगळेच आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सगळ्यांक सांगपाकूय सोदता की सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसांतलो हेड ऑफ डेट ऑफिस आहा पळय न्ही 5 लाखाच्या सकयल तेणीच आनी ते टेंडर बिंडर न्हू तेणीच थारोवचें. ओके, एक तर थंयसलो अकाउंटंट आहा ताका बरोबर घेवचो हेड ऑफ डेट ऑफिस आनी चडांत चड आमच्या PWDचा ताका लागता तो एक जेई किंवा एई कोणी ताचेर एस्टिमेट करतो हे कितल्याचे आसा. हे 50,000चे आहा. 50,000 तरी कोणा कडल्यान तरी कोटेशन घेवचें आनी आमकां 20,000 रुपया सुद्दां दिले जाता पण ते व्हरचे. ताका लागून एक रूम हाडून उरलेलो आसा. रूम हाडून उरलेला ताचो कचरो जावपाक लागलेलो आसा. सगळ्या ऑफिसांनी असो कचरो जो डंप करून दवरला पळय न्ही अप टू 5 लाख रुपीज पर्यंत दिसता. एखादी गाडी सुद्धा आपली पयली ऑफिसा फुडें उबी आसा आनी कोण तरी स्क्रॅपवालो जर ती गाडी व्हरूंक तयार आहा जाल्यार पावर ताका दिल्या. HOD कडेन सुद्धा येवपाची गरज ना. हेड ऑफ द ऑफिसान ते करपाक जाय. 5 लाखाच्या वयर आसा अशें जर दिसलें जाल्यार तरी चडांत चड हेड ऑफ द ऑफिसाचें परमिशन घेवपाचें. हांवें म्हणटा फक्त परमिशन ताका येवन ते व्हेरीफाय करून दी. हेजी 7 लाख किंमत जाता, तूं म्हाका परमिशन दी. अगेन हेड ऑफ द ऑफिस परत आसा तसो अकाउंटंट आनी इंजिनियर आनी HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान ताका परमिशन दिवपाचें 10 लाख रुपया पर्यंत आनी सोंपून दिवपाचो. 10 लाखाच्या वयर आसा जाल्यार सेक्रेटरी परमिशन दितलो. पण हे सगळें कित्याक ऑफिसां निव्वळ करपा खातीर आपले सगळे म्हणजे बाकीच्या सरळ त्या व्यवस्थित आणि सुटसुटीत लोकांकूय बऱ्या पद्दतीन आसपाक जाय हाज्या खातीर आमी डिसिजन घेतला. आनी हे विदीन दीस 15 डेज तांच्यांनी 15 दिसां भितर करचे म्हणजे 2 ऑक्टोबर पर्यंत पुराय ऑफिसां आनी सगळी गव्हर्नमेंटाची निवड जावची.